पल्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळींत आयज आमच्या वांगडा आसा एक गुणी कलाकार. ह्या गुणी कलाकाराक आमी फक्त कलाकार म्हणून वळखनात, तर तो एक बहुरुपी असो कलाकार, बहुआयामी असो कलाकार. तो एक बऱ्या पैकी नट अशें जर म्हटलें तरी अतिताय जावची ना. ताणें आपल्या कारकिर्दीन इतकी रुपां साकार केल्या. आयज आमच्या गोंयांत जितके वेवसाय आसा त्या सगळ्या वेवसायिकांची वेगळी वेगळी रुपां ताणें पळोवप्या मुखार हाडल्या म्हणा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान. तो कलाकार म्हटल्यार आज आमचो भोमानेस बाब गोपीनाथ गांवस. नमस्कार. गोपीनाथ बाब, तुका इसरान दिसता तूं एक कलाकार आनी तूं कले खातीर खूब खूब वावुरला आनी ही कला तिची उदरगत जावची म्हणून तुम्ही कितें केलां आनी आमच्या सरकारान कितें केलां? नमस्कार. खरं म्हळ्यार आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी ज्या वेगवेगळ्या गांवांनी आमच्या जाणट्यांचें लोकदायज, लोककला, लोकसंस्कृती आणि एकंदरीत लोकगितांची माळ सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या गांवांनी फाकिल्ली आसा. आणि ही आमची गोंयची लोककला, आमचें गोंयचें लोकदायज, आमचें लोकसंगीत जें आसा तें उरचें, ताची जतनाय जावची, ताचो प्रसार जावचो, ताचो प्रचार जावचो, ती समृद्ध जावची ह्या खातीर हांवें एक कलाकार म्हणून म्हज्या पद्दतीन ज्या वेळाचेर हांव एका टी.व्ही. चॅनलाक काम करता त्या काम करता आसतनाच सबंद गोंयभरांतल्या आमचे लोक वेवसाय जे आसात, लोक उत्सव आसात, आमचे लोकदायज आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर सामकें प्रामाणीकपणान म्हजे विचार उक्तायले. आनी त्याच बरोबर ही कला जतन जावची, ही वेवसाय जतन जावचे, ती एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वचचे, दुसऱ्या पिळगे कडल्यान तिसऱ्या पिळगे कडेन वचचे, ह्या खातीर हांवें स्वता जावन ह्या मळार काम केलां. कारण आमची लोककला जी आसा ती लोकां कडल्यान लोकां मेरेन वचपाची आनी म्हणून लोकदायज जे आसा, लोककला ज्यो आसा त्यो आमी दर एकल्यान मुखार व्हरचे म्हणून हांवें म्हज्या पद्दतीन आमची लोककला, लोक उत्सव आनी लोक वेवसाय जे आसात ते ग्रामीण वाठारांत आसात ते मुखार व्हरच्या खातीर हांवें स्वता जावन म्हज्या वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान, म्हज्या कार्यावळींतल्यान हांवें सादर केल्यात. हितून तुका सरकाराचो सहभाग कितलो मेळ्ळा? कोऑपरेशन कितलें, सहकार कितलो मेळ्ळो? त्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार हांव एका वेवसायीक चॅनलाक काम करतालो आनी ते देखून ते फकत चॅनला खातीर काम करतालो. पूण हें सगळें करता आसतना हांव म्हज्या गांवांतले धालो जावं फुगडी जावं जती जावं सकरती ह्यो सगळ्यो आमच्या जाणट्यांच्या बरोबर गातालो आनी म्हणटालो आनी ती मुखार वचची म्हणून. ह्या सगळ्या म्हज्या कलेची, म्हज्या कलेक उर्बा दिवपा खातीर, म्हजी कला मुखार वचपा खातीर कला आनी गोंय कला आनी संस्कृती खात्यान हांव अशें म्हणून की म्हाका जो सृजन पुरस्कार जो आसा तो म्हाका पुरस्कार दिवन म्हज्या वाठारांतल्या 70 वाठारांतल्या लोककलेक उर्जा आनी उर्बा दिवपाचें सरकारान काम केलां. आनी त्याच बरोबर त्या उर्जेंतल्यान आयजय हांव वेगवेगळ्या मळाचेर आमच्या गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत वचून आनी म्हजो खास करून 70 तालुको आसा त्या तालुक्यांतल्या लोककले खातीर हांव काम करतां. तूं 70 वाठारांत रावता, तूं 70चो रहिवासी आनी ह्या वाठारा खातीर पुन्हा हांव परत येता खंय येता तर हांव कलेच कडेन येता. आज मुखेलमंत्री म्हणून सांखळी वाठारांतलो डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां फावो जाला. सरकारा कडल्यान तुमकां कितें फॅसिलिटीज मेवळ्या? हांव अशें म्हणून की हांव सदांच म्हणटा की आमच्या लोकांची एक प्रतिक्रिया आसता की आमच्यो लोककला आतां उरतल्यो काय कितें, आमचे लोक उत्सव उरतले काय कितें, आमचे लोकदायज उरतले काय कितें, आमच्यो फुगड्यो, जती, सोकारती, रणमालें, आमच्यो धालो, आमच्यो फुगड्यो, आमची लग्नांतलीं गितां, आमची पायणां गितां जावं वेगवेगळ्या प्रकारचें लोक साहित्य जें आसा तें उरतलें काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. आनी मागीर हांव म्हणटा ना, आधुनीक जगान हें उरपाक जाय, आमी कितें करपाक जाय. हांव मुजरत सांगन की ह्यो आमच्यो लोककला आयज मेरेन आमच्या गांवांतल्या मांडाचेर आशिल्ल्यो, गांवांतल्या देवळांनी आशिल्ल्यो, गांवां पुरत्यो मर्यादीत आशिल्ल्यो. पूण हांव खास करून नमूद करतां गोंय कला आनी संस्कृती खात्यान ह्या सगळ्या कामाक चालना दिवची, उर्बा मेळची, तांचो प्रचार जावचो म्हणून वेगवेगळ्या पावंड्यार काम केल्लें आसा. आनी म्हणून आयज तो मागीर गोंयचो शिगमो उत्सव आसो किंवा धालो उत्सव आसो किंवा फुगडी उत्सव आसो किंवा जावं आमच्या गांवांनी जावपी 70 जावपी रणमालें उत्सव आसो किंवा वेगवेगळे उत्सव आयज गोंयांनी कला संस्कृती खात्यान राबयल्यात. आनी ह्या सगळ्या उत्सवांतल्यान हांव मुजरत सांगन आमच्या गोंयची लोककला जी मांडापुरती मर्यादीत आशिल्ली, जी गांवापुरती मर्यादीत आशिल्ली, जी त्या वाठारापुरती मर्यादीत आशिल्ली, त्या आयज मर्यादेक खंय तरी एक फांटो फुटला. आनी ही आमची लोककला फकत गोंय न्ही तर सबंद भारतभर पावोवपा खातीर मुजरत मुखार गेल्या. आनी म्हणून आयज आमी रणमालें शिगमोत्सवाच्या मांडाचेर हांगासर वेगवेगळ्या वाठारांनी आमच्या गांवांतले रणमालें मुखार व्हरतात, आमी राज्या मेरेन पावयला. आमचे
लोककला पावल्या, आमची फुगडी फकत आमच्या पर्यंत मर्यादित आशिल्ली, आयज ती कला मंदिरांनी पावल्या, आमचे रणमाले आयज गांवांत आशिल्ले आयज तेचो पण गोंयभर पावला, पुराय देशांत पावला. अशा प्रकारची हे उर्जा पुराय देशात पावोवपाक, हे गोंया भायर पावोवपाक हातूंत वांटो कोणाचो आहा? तुमकां तुमी सांगता गांवच्या लोकांनीच हें केलें? तुमकां सांगता सबंद पुराय. आतां हांव खास करून म्हणटा की ह्या सगळ्या कलाकारांक मुखार हाडपा खातीर फकत गांवचेच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले कलाकार मुखार येतात आनी मागीर ते सादर करतात आनी देखून ते सादर करचे म्हणून सरकार वेगवेगळे उत्सव करता. आनी ह्या उत्सवांतल्या रुपांतल्यान आयज आमची लोककला, आमचे आयज लोकदायज जें आसा तें फकत मर्यादीत उरोंक ना. हांव मुजरत एक गजाल मुद्दम सांग. 1995 सालांत जेन्ना गोंय सरकारान लोकोत्सव सुरू केलो, शिगमोत्सव सुरू केलो, त्या वेळाचेर 70रींत पयलें गाराणें जेन्ना शिगमोत्सवाक घातलें, म्हाका दिसता हांवें घातिल्लें तें अशें भायर सरलें. अदरवायज आमी म्हणटात की गाराणी ही देवळाच्या गाभाऱ्या पुरती उरताली, खबर नाशिल्ली, कोण तरी एकटो गातालो. आयज हे गाराणे लेगीत, धालो, फुगड्यो, जती, सोकारती, रणमाले हे लोकोत्सव भायर सरल्यात. कारण ह्या सगळे भायर सरपा खातीर कला आनी संस्कृती खात्याचो मोठो आदार आसा आनी म्हणून हे जावप शक्य जालें. तूं आतां एक शिक्षक, तूं एक बऱ्यापैकी कलाकार हे जालें, तातूंतल्यान तूं एक शिक्षकय आसा. तूं ह्या शैक्षणीक वाठारांतय तुजो वावर आसा. एक टिचर म्हणून तुका दिसता की शिक्षणीक क्षेत्रांत गोंयांत जें कितें जावंक जाय आसलें तें जालें काय आजून खूब कितें जावपाची गरज? खरें म्हळ्यार शिक्षण ही प्रक्रिया चलत रावपी प्रक्रिया, प्रवाहीत रावपी प्रक्रिया. तातूंत बदल जायत आसतात, बदल जावपाक जाय, बदल जातात. आनी हांव अशें म्हणन की आतां राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण लागला, चालू जावपाचें आसा, कांय कडेन चालू जाला आनी ताजी एक वेगळो मार्ग सुरू जाल्लो आसा. ह्या राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण जें आसा हें आतां राबयलें वतलें आनी हें राबयल्या उपरांत जें आमी अपेक्षीत करतात, ज्या शिक्षण हें उपक्रमांतल्यान वचपाक जाय, शिक्षण हें उपक्रमशील जावपाक जाय, शिक्षणांतल्यान विद्यार्थी फकत जेका आमी म्हणटा की चौकटीन उरना, तो चौकट फोडून भायर वचपाक जाय, अशा प्रकारची प्रक्रिया आतां सुरू जाल्या. आनी राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण जें बरे तरेन जर चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता जी आमची सपनां शिक्षणा बद्दल आसा, जो आमचो हावेस शिक्षणा बद्दल आसा, तो खऱ्या अर्थान साकार जातलो, हातूंत अजिबात दुबाव ना. पण आतां तुका दिसता कितें कमी आसा काय सरकारा कडल्यान ह्याय वाठारांत खूब कितें मेवळा काय कमी आसा? हांव अशें म्हणन की कमी ना, पूण ज्यो गजाली राबोवपाक जाय तो कांय प्रमाणांत आनीक बऱ्या प्रमाणांत राबयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान तें साकार जातलें. कारण कांय गजाली आमी अशें म्हणना की सगळेंच एकदम झाप करून एका दिसान बदलतलें किंवा आमी म्हणटा की एका वातीन आनी एका रातीन सगळें देवूळ उबें अशें जायना. पूण आमी सगळ्यांनी, सगळे शिक्षक जावं, समाज जावं, पालक जावं, सगळ्या गजालींनी, सगळ्या ज्या आमी जेका म्हणटा सगळ्या पद्दतीन, सगळ्या वाठारांनी जर सगळ्यांनी जर ह्या शिक्षण धोरणाक जर आमी तेंको दिलो आनी आमचें शिक्षण हें आमीच घडोवपाक जाय असो विचार केलो, म्हाका दिसता खऱ्यांनीच जें आमकां अपेक्षीत आसा तें आनीक सुंदर पद्दतीन जावंक शकतलें. तर हे असले भोवमानीस बाब गोपीनाथ गांवस, जे एक शिक्षक आनी एक बऱ्यापैकी कलाकार, आयज ह्या पल्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळींत ते तुमी आमकां कॉपरेशन केलें, तुमी हांगासर सहभाग घेतलो, ताका लागून तुमकां देव बरें करूं.